काल आज आनी फाल्यां powered by Father Mulla Hospital Kankanadi Mangaluru, supported by Jerosa Company, VTech Electrical and Lightings Mangaluru, Rexin Center Mangaluru, Manasa Water Park Pilikula and MCC Bank. काल आज आणि फाल्यां काल आज आणि फाल्यां ह्या सोबीत कार्याक हांव तुमकां माया मोगाचो उपकार मागता. आज आमी दायजी दुबाय 25 वर्सांच्या पार्टी म्हळ्यार काल सुरवात जालें आनी आज 25 वर्सां जावन परवां रुपयोत्सव चलता आनी फाल्यां तें खंयच्या कुशीन वेता ह्या विशयांत उलोवच्या खातीर हांगासर मेळ्ळ्या. आनी हांगासर आसात कोंकणीचे 3 मानाय. पयल्यान पयलें दायजी वर्ल्ड ह्या टीव्हीचो मॅनेजिंग डायरेक्टर चेअरमॅन बाब वॉल्टर नंदाळीके. ताच्या देगेन आसा कोंकणीचो मान मनीस बाब डायन डिसोजा मुकामार आनी कोंकणीचो मान साहिती बाब स्टॅनागेरा मुल्की. ह्या तेगाय मानेस्तांक हांव ह्या सोबीत कार्याक येवकार मागता आनी मुखलो थोडो वेळ तांचे कडेन गजाली करच्यांत. 25 वर्सां पयलें दायजी दुबय खंयच्या खातीर सुरवात जालें, ताची पाठभूंय कशी आसली, तें सुरवात करूंक कारण कितें जालें आनी ताची बुन्याद खंयच्या खातीर खंयच्या वेळाचेर पडली हें पयलें सुरू करता. आतां तो प्रस्तुत संचालक बाब डायन डिसोजा मुकामार. डायन उलया. सुरवात एक असर्यन म्हणून सांगयात आमी. कित्याक म्हळ्यार तवळच्या वेळार गल्फांत कोंकणीची परिस्थिती मस्त पाड आसली. म्हळ्यार लोक कोंकणी उलोवंक दाखयतालो, फाटीं रावतालो आनी मेथर जायनासलो. कित्याक म्हळ्यार इंग्लीश डॉमिनेट केल्लें. इंग्लीश भाशेन हर एक कार्यक्रम जावं दी फंक्शनां जावं दी इंग्लिशान जाताली. हे 2000 इस्वेच्या की पयलींची गजाल, 1990च्या पयलींची गजाल ज्यो आमी पावुल्ल्या वेळाची गजाल उलयता हांव. आनी आसले संस्थेय ते ताची व्हडली फंक्शनां इंग्लिशांत करताले. खंयच्या मट्टार म्हूण सांगल्यार इगर्जेच्या कंपाउंडांत कोंकणी मीस जाल्या उपरांत भायर येवन जाल्यार तांणी उलोवचें इंग्लिशांत जाता. सो ती एक कोंकणीची एक परिस्थिती पळोवन म्हणजे जाल्यार बेजार जाल्लें आसा. आनी तशेंच आमचे सांगोडी हे साहित्य कोणा आहले बरोवपी आहले तांकांय ते भोगिल्लें आसा. आनी दुसरें कारण म्हणून सांगल्यार आमी गांवांत वावर करनासतना मालगडे साहित्या वट्टू आमकां उलयतना मेळटना तांणी जायते फावटी आमकां तांच्या खंयच्या म्हणी गरजेक कुमक विचारले आसा. पूण आमचे कडेन थांग नासली. सो विचारून गेल्यार कांय प्रयोजना पडून नासलें. मागीर साहित्य म्हणलें कुडलें ताका एक सन्मान करतना एक शाल घालचें, इल्लीं फुलां फळां दिवचीं सोडल्यार ताच्या भायर कोणी चिंतूं वचनासलें. पूण आमी व्यक्ती चिंतना एक बरोवपी ताची परिस्थिती कशी आहा, ताची भलायकी कशी आहा, ताचे कुटुंब कशें आहा, ताची आर्थीक परिस्थिती कशी आहा म्हणलें कोणीय सर्व नासलें. म्हळ्यार लेखाक म्हळ्यार पेजे लेखाक म्हणल्यार बरी एक चिंताप आसलें म्हणून सांगता हांवें. ही एक चिंताप आयिल्ल्या वेळार अशें भोगलें की आतां बरोवपी कोण आसात, कोणाक देवान थांग दिला तांणीच ह्या बरोवपी चिंतेचें कोण ना म्हणली एक चिंताप. हे सगळे संगती सांगता घालून एक ल्हानशी सुरवात जाली. म्हळ्यार आमी एक बसया सांगता मेळ्ळ्या 1999 एप्रिलाच्या 9 तारखेर आमी 5 जाण पयली फावटी सांगता मेळ्ळ्या. कोण 5? हांव वॉल्टर नंदाळीके, हेमाचार्या स्टीवन मस्कारेंजेस, मेल्विन रोड्रिगास आनी स्टॅनी निरुडे. आमी एक फावटी सगळे साहित्याने खंय मेळ्ळे आतां? सेजार रेस्टॉरंटान पयली फावटी मेळ्ळे. ताच्या उपरांतल्या मिटिंगांत स्टॅनी, आमचो फावलाबू, लिनस काद्री, जम्मा पाडील असले जायते बरोवपी साहित्य सिजस ताकोडे ते पुरो सांगता मेळोन एक कोंकणीची एक अपुर्बायेची एक सुरवात जावन ताका दायजी म्हणून आमी उलयले. दायजी दुबाय जालें तें. वय दायजी मात न्ही, दायजी दुबाय जालें. दुबाय आमी आसले न्हू. हय. आतां तुमी पयली प्रशस्ती खंयच्या वर्सा सुरवात केली? 2000 आमी पयलो पुरस्कार दिल्लो सिजस ताकोडेक. 2000 सुरू केलो. वय पुरस्कार वय पयलें कार्य केल्लें. आनी स्टॅनीक सांगूंक काय ना म्हाका ल्हान सोडायचं दायजी म्हळें तुवें. दायजी म्हळ्यार नांव येताना आमच्यात मेंबराक थोड्यां सांगिल्लें आसा दायजी म्हळ्यार नांव दिलें तें करेक्ट घ्या, सूख जावंक आसा. कित्याक म्हळ्यार दायजी म्हणजे रागसड, मोगी सड. पूण बळवादगी म्हळ्यार क्वेश्चन आसलें. पूण जाल्यार सांगता मेळोन एकाच मनान सांगलें म्हाका दायजी दुबाय म्हळ्यार नांव दवरया म्हणून. तशें अशें
दैजी आणि ते दुबई start फाटल्या 25 वर्सांनी बारी बरें करणं वाडोवन आयला खंय सरी ते रावन आतां ह्या वर्सा तुमी तुमची प्रशस्ती कितल्यावी प्रशस्ती 23 ಜನ ಆಮಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ದಿಲ್ಲ ಆತ ಪೂರ್ವಾಂಚಿ 24ನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 24ನೇ ಸಾಹಿತ್ಯ आणि ती फादर प्रशांत ಮಾಡ್ತಾ वय आणि तुम्ही पहिले 50,000 सुरू केली वय केदाळ 70 आणि 5,000 सुरू केले 70 आणि 5,000 सुरू करून म्हज्या करावं चिंता म्हाका मेळ्ळी हळे स्टँड हांगाता प्रूफ वय 2014 इसवी 14 त्या चड करया म्हणटा आनी सांगलें आसतलें ना 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 वॉल्टीन सांगिल्लें ओके आणि आता फाटल्या 10 वर्सांत हांव न्हू 70 आणि 5,000 रुपये 500,000 रुपये दितात आणि प्रशस्ती दितात इतल्यो प्रशस्ती खंय खंय जाल्यात प्रशासची सडावत जाल्ले दुबईंत गांवांत जाल्यात मंगळुरांत उडपीन दिल्या आमी तशें मुंबईन दिल्या सडावत जाग्यांनी एक प्रयत्न केला दुबईन कितल्यो दिले आता उरले परत दुबईत दिल्ले ते 3-4 आता हे सेकंड टाइम मंगळुरान दिवचे आमी पयली कोणाक दिली पहिले ती कोडयाळान दिली ना नाही ती म्हणटा न्ही आता सेकंड टाइम तुम्ही कोडयाळान दिता म्हणटात न्ही पयली कोणाक दिली कोडयाळांत ना पयली आमी उडपींत फर्स्ट टायम दिल्ली म्हाका दिसता आमी नाटक केलें वॉल्टी नाटक केलें वय हांव चिंता डॉक्टर एडवर्ड नजरेतगी म्हणून म्हाका करेक्ट उडासना आतां इतल्या असो प्रशस्ती पैकी ही दुसरी तुमी गांवांत दिवची म्हळ्यार कोडयाळान उडपीन वय दिल्या ओके बॉम्बे म्हणजे बॉम्बे मेळ्ळी ओके तुझे बॉम्बे करेक्ट हय हाच्या फाटल्यान आनी तुमी दायज दुबय रंग मंदिर सुरवात केलें वय म्हणजे 2005 वय ताच्या उपरांत तुमी त्या माळार केल्लें काम मस्त आसा मागीर परतून साहित्याक येया तातूंत तुमी केल्लें नाटकाचें कॉम्पिटिशन हांगा केल्ल्यो गजाली हाच्या विशयान तितले पाठबळ कोण दिता म्हाका म्हळ्यार रंगमंदिराच्या अंतू प्रमुख वावर भोवशा डायन असो आणि हेमाचार्य तुवें मस्त एक्ट केला हे वळटी तातूंत आनी आमी नतले वेळार ड्रामांत एक्ट केल्ले तांतू आमी ते 9 शो केल्ले आनी भोवशा तांतू एक म्हाका एक नवे परत्यान डायनान काले हांव न्हिदल्ल्या म्हज्या कालेक जागयल्लें डायनान तांतू आमी नतल्या वेळार ड्रामान म्हाका कमांडर असो मेन रोल दिल्लो आनी तो 9 कडेन आमी खेळ्ळे हांव दुबई अबुधाबी कुवेट मागीर कतार बॉम्बे 2 शो बँगलोर उडपी अशें सबार कडेन म्हणून 8 कडेन 8 तो रमानंद चुरी असो नाटक कोंकणीन केलो रिची पिरेरी आनी तुमी 9 कर्ण आतां हांव चिंता 7-8 वर्सां जाली ताच्या उपरांत तुमी ते कडेन करूं ना एक विशय काय म्हळ्यार दुबईच्या पंगडान भायर केल्लो पयले पुरो हांगा वचून करताले दुबईच्या पंगडान बांदून भायर येचे एक पयले पटी आनी तुमकां आमच्या बरें टायम मेळना वेळाचो अभाव आसता खंय तुमी सांगाता मेळून तो तितलो बांदून आनी इतले कडेन तुमी ड्रामा केल्ली गजाल आसा आनी रंगमंदिराचो एक मेन ताका एक उत्तेजन दिल्लो स्टीवन हेमाचार्य म्हळ्यार रंगमंचार आनी नाटकांत ताका बरें मेतरपणां आहल्यान आनी आमकां तरेपटी दायजी बरोवपी मात आमी सांगता मेळटाले हांव रंगमंच आर्टिस्टांक एक प्लॅटफॉर्म जाय जे म्हणल्या उद्देशान ताणें एक उमेद दाखयल्ल्यान आनी सगळ्यांनी मेतर जावन तें रंगमंदीर केलें तशें जावन आमी त्या मुखांतर थोडी कार्यक्रमां जावन दी हेरांक थोड्या कलाकारांक मेतेर करून टीम व्हड करचे एक प्रयत्न जाल्ले आसा पूण जायते कलाकारांक एक वेदी मेळ्ळी आतां दुबयच्या कलाकारांक तें आसूं न्हू जायते पटीन कळना कालें कितें करचें म्हणून तांचें कितें टॅलंट कशें वाडोवचें म्हणून पूण ह्या एक वेदीत न्हू जायते कलाकार मुखार दिसून आयले तुमी कोंकणी साहित्याच्या माळार केल्लीं कामां कसली स्टान साहित्य म्हळ्यार आमी दायजी प्रकाशन केलां आतां 10 बूक जाल्यात 11वो बूक आतां पुरो उक्तावो जाता तो स्टॅनी बेळा असो हाचे शिवाय आमी सुमार पुरस्कार दिल्यात साहित्याची कुटुंबां आसात ह्या साहित्य बरयतात कोणाक पयशांचो इल्लो अभाव आसा तांकां कुमूक केल्या जायते फावटी आमी सांगूंक वचना आमी अशें केलां म्हणून फाटल्यान हें काम चलोवनूच आसता हे न्ही आसतना आमी फाटले एक थोडेशे वर्सां जावन साहित्यीक स्पर्धे चलोवन आसा उजवाड पत्रा मुखार आनी हे जायते शिश्यवृत्ती चलोवन गेल्यात इंदुरमासर एकाच पत्राक न्ही दुसऱ्या पत्रांकय जायतो सहकार दिला तांकां पाठिंबो दिला कोणाक खंयच्या पत्रांक थोडी जायते फावटी पयशांचो तांचे मदीं पयशे आसना तांकांय सहकार एक गजाल हांगा भोवशा उडासकरीची आमी दायजी दुबई सुरवात जाताना आमकां जबरदस्त सपोर्ट दिल्लें एक पत्र म्हळ्यार तें दिवो लॉरेन्स कुवेल्लो ताचो उडास दवरीचे कित्याक म्हळ्यार तो आतां भोवशा ताका इल्ली एज जाल्या भोवशा
तो ताजे आतां दिवो पत्रांत कशें ताजें एक्टिविटी आसात गोत्तू ना पूण रेग्युलर येता आनी ताणें आमकां ताची कन्सिस्टन्सी पयशे चड नासल्यार हय ताणें ते एक स्ट्रगल करने आसल्यार आमकां दायजी दुबयच्या सुरवातेर बरोसो बारी बरो एक विशय विसरून गेलो म्हणून आमी म्हळ्यार दायजी दुबय साहित्य करतना स्टार्टींग सपोर्ट करतना तो ते पत्रां हांव स्टार्ट केल्लो आमी एक जलो दिसता जलो 2000 जलो स्पेशल 2000 आमी स्पेशल इश्यू काडलो खंयच्या मटार म्हणून सांगल्यार त्या दळा थंय लिपी बरोवचें नासलें एपील लेटर हातान बरयल्लें कित्याक हातान बरयलें ते दळा हें नासलें आमकां बराहाचें गुर्तू नासलें बराहा पयले फावटी म्हाका कळिल्लें डायना कुडास आसूंक पुरो 2000 उपरांत म्हळ्यार ते आमचो उमेश देवदीन उमेश नंतुरान म्हाका सांगलें अशें अशें बराहा आसा म्हणून म्हजे कडेन घरा एक ल्हानशें कंप्युटर आहलें डब्बो सो तांतू कन्नडान बरयलें आनी तूं इंग्लिशान टायप केलें कोंकणीन येता डायन आनी CGS दिवो पत्रार बरयताना ते टायप करून धाडूंक हांव ते ईमेलार धाडचें आनी भारी एक फास्ट कम्युनिकेशन ताजे उपरांत बराहा सगळ्यांनी इंट्रोड्यूस केलें डावनलोड केलें तुवें सांगिल्लें उपरांत वय सो ते एक मागीर साहित्याचें अंतू करतना आमी दायजी मंगळूर स्थापन जाल्ल्या उपरांत भुरग्यांक कोंकणीची वळख करपाचें विशेष प्रयत्न केला आज आमी कोंकणी उलया म्हणून भुरग्यां खातीर आमी कार्यक्रम केल्ले आसा ते गांवांत दायजी मंगळूर जाल्ल्या उपरांत हांगा ते कंटिन्यू केल्ले आसा आमी वय आनी आनी तुका एक 2004 केल्ले नाटक स्पर्धे ते एक चरित्र सांगेल कितें म्हळ्यार 2 हप्त्यांनी सादारण 9 नाटक खेळिल्ले कॉम्पिटिशन ते जावचे हेचे काम न्ही आतां जायना तितले कश्ट तुमकां त्या दाळा करूंक तितले कश्ट जाल्यात पूण तुका इल्ली उमेद आहली साद आसले सरकाराची फ्लेक्सिबिलिटी आहली कांय ना कांय दिल्लेशे थंड आहले आतां तुका इल्ले कश्ट परमिशन ते हे म्हणून मॉनिटर करतात बंग जाता तुमी प्रोग्राम करतना दुबयत कितलो लोक उट्टूक जातालो गांवचो गुट्टूक म्हळ्यार आमकां गुत्त आसल्या परंत म्हाका एक मातोरो सरबेला फ्रांस सभाच्या नाटकाक 1,500 म्हणसर लोक पडलो ओके वय वय मागीर तुका पळय आमचो लोक कसो म्हण सांगल्यार एक एकच वर्ग असो लोक ना आमच्या आमचो कोंकणीचो पुरो आमचे बिझनेसमॅन येतात लेबर येतात हाऊसमेड येतात हाऊस बॉय येतात ऑफिसान काम करचे येतात पुरो मिक्स जावन क्राउड येता एक अपूट कोंकणी क्राउड आमी नतल्या वेळा ड्रामा 1200 लागी आले शेख राशीद ऑडिटोरियम तशें तुमी आमी नतल्या वेळार उडपींत केलो कोडयाल नाही पयलो शो दुबयत एनिवर्सरी केलो आतां तुमी इतले पुरा कामां करतात न्हय हाच्या फाटल्यान दुडवाचें मूळ खंयचें डायना दुडू म्हळ्यार बऱ्या मनाचे मनीस आहात पळय तांचो सांगात कित्याक म्हणून सांगल्यार आमचे थोडे पोशाख ते आमी पोशाख म्हणून सांगूंक जायना ते आमच्या कुटुंबाचे सांदे म्हणून आतां आमचो लिओ रोड्रिगस सांगू तो सुरुल्या दिसा तो अजून म्हणून आमकां मोग करना जोसेफ मतायस मायकल आबू साहित्य आतांचे पयलेंचे थोडे डेनिस मार्क डेनिस सुजा ताणें पयलेंच्या वर्सान मस्त कुमो केला साहित्य आमचे मनीस अजून आमचे कडेन संबंदान आहात तांकां तो ऑब्लिगेशन आमचो संस्थो आज म्हणसर जाल्यार आमकां एक ते एक तांणी कश्ट घालूं ना रोनाल्ड कुलासो वय सगळ्यांनी तांणी म्हळ्यार तांच्यात त्या एका बळान पळय तांच्यात त्या एका धैर्यान आमी कार्यक्रम अजूनच करून आसा पूण एक काले म्हळ्यार आतां ओके पोशाखांनी सांगात दिला थोडे पयशे नासल्या वेळा आमच्या संध्यांनी पयशे घाल्ले आसात आमी खुद्द पुरस्कार दिल्या तुमी पयशे घाले पूण आतां तुमची पयशांची परिगत आतां तंत्र ना देवाचें देन आमकां काम करूंक हें करूं इवन ट्रस्ट केला आमी मंगळुरांत थोड्या वर्सां आदीं ट्रस्ट करून ते असले पैसे ट्रस्ट अंतर्गत काम करून आसा खंयचे ट्रस्ट केला ते दायजी ट्रस्ट मंगळुरांत आतां प्रस्तुत दायची मंगळूरचे सुंकण प्रवीण तावरो ओके देन दायजी ट्रस्ट दॅट इज नॉट दायजी दुबयचे दायजी मंगळूर घटक दायजी दुबयचे ते ट्रस्टाचें काम ते करता आनी एक्टिविटी करतात हांगा तांचे भितरले कोंकणी संबंद तरी कामां करता आसात कितले चड सांदे आसात आता थंय आमच्या सांगता एक 20 जाण आसा आमी आनी गांवांत ती सादारण हांव चिंता एक 15 म्हणसर आसात हय आनी चलून
35 आता कशें जाता म्हळ्यार सकाळ सकाळच तेंचे तुमी रिटायर्ड जावन एसीन येता मस्त आयल्यात. आनी तशें 60% म्हणटना आयल्यात. दायजी दुबायचे चड बॉल इशीन जाता ते उणें उणें जावन येता अल्टिमात तिशीन आनी इशीन दोनी कडेन आसा कंटिन्युअस. नाही म्हळ्यार स्टार्टिंगार आमी एक सुरवात करतानांत म्हाका दिसता एक 15 ते 16 कोंकणी रायटर दुबयत आसा म्हणले एक बारी विचित्र आनी तेय काले कोंकणीतले वाग म्हळ्यार स्टॅन अगेरा, स्टानी निरोडे, सिजेस ताकोडे, हेमाचार्या, एम पी रॉड्रिगस, मेल्विन रॉड्रिगस. होय होय ते म्हळ्यार त्या टायमार वागाचे पील आले आता वाग जाले पूण आनी एक विशेष कितें म्हळ्यार आमी ते एक संस्था बांदून हाडटाना संस्था म्हणजे ते मिसांव म्हळ्यार बरें ते मिसांव स्टार्ट करतना ते 25 वर्सां पावता कवी बरें चलयता ते 25 वर्सां पावता म्हण कोणी चिंतूना. अशें जालां आज थोडे फावटी आमी आमचे म्हळ्यार आमी काजार जाता भुरगीं वाडटात भुरगीं वाडटात तुजी प्राय कितें म्हण कळना तुका सडन रियलायज जाता तूं मातारो जालाय एटलिस्ट वल्टी सोडल्या मात वल्टी वल्टी खंयच्या लेवलाक हांवें बोलार मातारो आनी एक संतोष गजाल आमी सांगल्यार आमचे जे बरोवपी आशिल्ले त्या वेळार हांव चिंतना तातूंत सोडून एक 9 जाणांक साहित्य अकादमी प्रशस्ती मेळ्ळ्यात. तातूंत 2 जाणांक आमी काडल्या प्रकाशनांत थ्रूत मेळ्ळ्यात म्हणजे दायजी प्रकाशन काडल्या बुकां आयल्यावर हेमाचार्याच्या बुकां मेळ्ळी. ताच्या पयलीं नवीन कुर्बिलाच्या देवाच्या ताज्या बुकां मेळ्ळ्या ती एक बरी गजाल. मेल्विनाक सेंट्रल अँड्रू एल डिकुन्ना आमचे उठाव सुरवातेर अँड्रू एल डिकुन्ना आसलो तो आसलो मागीर जम्मा पडील एनसी पलटका आसलो व्हडली नांवां आसली बरें म्हळ्यार पण सगळे आतां म्हणसर बरयतात कोणें कंप्लीट बंद केला म्हणून ना इल्लें पाटी मुखार आनी जाता पूण सकाळचे बरप आसा इतलें मात न्ही. तुका आनी ल्हान आतां मेल्विन आमी सांगता ना जाल्यार मेल्विनान कविताची एक चळवळ हाडली पळय दुबयंत डेफिनेटली ते एक्चुअली मेल्विनान हाडलेली चळवळ दायजी दुबयक पॅरलल जावन गेल्या तितल्या लेवलाक कवितेच्या मट्टार येदोळ खंयच्याय ऑर्गनायझेशनांनी संस्थांनी कविता खातीर तितलें काम केलें ना आनी ताका केंद्रीय साहित्य अकादमी अवॉर्ड मेळ्ळा. मेल्विन घरांनी शिबिरां चलयतलो म्हाका तेंची सारूंक जाय जे दायजी दुबयन तली कांय कामां साळा आनी असं करता आमी कविता गोष्टी करता आयल्यावर उणें जाल्यात. पयल्या दिसांनी मस्त केल्यात आमी वर्कशॉपां केल्यात इवन 8 परफॉर्मन्स वर्कशॉपां केल्यात. आमी शॉर्ट स्टोरी रायटिंगाचें केल्लें मोटवी काणी बरोवच्या विशयान केल्लें एमसी गायड करच्या विशयान केलां आमी एक्टिंगाचें मस्त काम केलां. ओके आतां ह्या वर्सा तुमी 25 वर्सां जातात ते दुबयंत तुमी एक कार्य केलें कशें जालें दुबयचें कार्य बऱ्या पुरबाय जालां. ओके कितलो लोक आसलो लोक सादारण म्हळ्यार ते इन्वायटींग मात केल्लें आमी जेवण सगळे वेवस्था दिवन केल्लें कार्यक्रम ते म्हळ्यार आमी एक कोंकणी संगीतकार ज्यो संवसार सांडून गेल्यात तांचो फुडार तितलें पक्का विसरून सोडूंक जायना आमी कित्याक म्हळ्यार तितलें साधन तितलें योगदान तांणी संवसारांत दिल्लें संगीत संवसारांत दिल्लें आसा तांचे एक परतून रिकॉल करया उडास काडया म्हणून दृश्टेन तांकां डेडिकेट केल्लो शो तो. आतां तुमी हे परतून कोडयाळांत करूंक कितें कारण कोडयाळ एक आमच्या कोडयाळीत आमकां आमच्या मातयेचेंत मस्त उरून बाक्या पेज गांवन वाडिल्ले मनीस आमी कित्याक म्हळ्यार कोडयाळ आमचो गांव तो आमी आतां खंय पावल्यां खालें केल्यार आमचें मूळ हांगा आसा तोळ तो सन्मान दवरचें काम आमी करता आनी आमचे पुरो मालकडे हांगा आसात. आतां आमचे रायटर आमी उलयल्या ते 60-70% हांगा आसात तांणी मस्त योगदान ह्या संस्थेक दिलां. तांकां एक संदर्भ मेळोवन जेणी गांवच्या लोकांक दायजी दुबय म्हण आयकतात तांकां एक बरें कार्य पळोवचें भाग मेळोवन दी आनी मस्त आमच्या गांवांत जावन आमकां साकार दिवचे आसात. मस्त लोक गांवांत सोडून हांगा येयला आमचे उठाल्लो तांकां एक अवकाश मेळात म्हणून आनी गलपाची मस्त हांगा येतात ह्या कार्यक्रमांत म्हणून. सो हे एक आमी एक विशेष 25 वर्सां म्हळें ताका एक संदर्भ सगळ्या कोंकणी परजेक अवकाश केंद्र जे म्हणलें दर्शन केलां. वळटे आतां पोरबांचें कार्य 25 वर्सां जातात तें कार्य केदाळा जाता खंय जाता कशें जाता त्या कार्याची सगळी रूपरेशा आयल्या कोणे प्राय येता आयल्या लोकांक कितें आसा इतली गजाल सोबीत करून सांगा. इंदोरच्या नव्या हॉलांत एसी हॉलांत शनिवारा दीस 8 तारखेर म्हाका दिसता 5 वरांचो टायम आमी इन्विटेशनार घाला पूण सोडून एक 10-15 मिनटां तिशीन जाल्यार जाली गुत्तना पूण एक हे प्रोग्राम हे काले धर्मार्थ देखून कोण पयले येतात तांकां
पहिली बसका कोणाय की अमानत करून दवरूंक आनी पुरा कांय ना एक्सेप्ट थोडे आमचे गेस्ट आनी असल्यार देखून कोण वेळार येतात वेळार येवन बसतात आनी तांतू एक नियरली 800 to 900 लोकांची कॅपॅसिटी आसा पयलें फादर प्रशांत मार्ताक आमी एवॉर्ड दिता 24th एवॉर्ड आनी खुशेची गजाल म्हळ्यार पयले फावटी एक याजाक बापाक काले म्हणटात दायजी एवॉर्ड मेळचे आनी तांचे साधन तशें आसा तांकां पोर कर्नाटका राज्योत्सवाय मेळ्ळा ते मेळ्ळ्या खातीर दिवचें न्ही तांचें नांव पयलें तावनी आसा निरंतर ते बरोवन आसात आनी ते प्रोग्राम एक बारी शॉर्ट आसतले एक हाफ एन आवर ताका फेलिसिटेशन जावन ते करता ते जाल्ल्या कुडले आमी एंटरटेनमेंट कोंकणींतले एक काले म्हणटात एक युनीक संगीत कार्य आनी तांतू आमचे कोंकणींतले युवा तालेंता म्हळ्यार लोकांक ऑलरेडी तांचे आवाज येदोळसो तांणी लोकांनी आयकला देखून त्या यंगस्टर्सांक घालून बरी बरी पदां सिलेक्ट केल्यात आमच्या स्टॅनी बेळा ह्या प्रोग्रामाचो कोऑर्डिनेटर जावन आसा ताच्या पदांच्या सिलेक्शनान ताजें वावर आसा आनी संजय रॉड्रिगस संजू बाबा ताज्या डायरेक्शनांत म्युजीक आसा लायव्ह म्युजीक आसा लेस्ली रेगो MC मस्तू त्या तेंपातावन लेस्ली रेगोक व्हडल्या कार्यक्रमांत आमी आमचे लोक पळोवंक कशे येतात एक नवरदेकी MC देखून लेस्ली त्या कार्यक्रमाचे सुंकाण हाती घेता अशें म्हणटाना एक टोटल 2.5 घंट्याचे संपूर्ण कार्यक्रम बट एक क्वालिटी प्रोग्राम देखून कोणायकी अंतू काले म्हणटात आपले आमी विशेष जावन आमंत्रण दिल्लें म्हणून कांय ना थोड्यांक धाडलां बट हें फ्री ऑफ फ्री हे आनी हांगासर हांव एक सांगूंक येता टायटस ते केदाळे एक कन्फ्युजन जावचें आसा दायजी दुबय आनी दायजी वर्ल्ड ओके ते म्हाका विचारूंक घाल्लें तूं सांगता जाल्यार सांग हय तें पयलें दिसार जाल्लें हांव आतां सांगून जालें साबार फावटी कालें जालें कालें जाता की म्हळ्यार दायजी दुबय आनी दायजी वर्ल्डाचें कन्फ्युजन आसा दायजी दुबय कोंकणी बरोवप्याचो एकतार दायजी दुबय कोंकणीक सोबाय कोंकणी बरोवप्याचो एकतार ताचो आमी फावंडर हांव आनी डायन 1997 नोव्हेंबराच्या 17 तारखेर कॅथे पॅसिफिक फ्लायटर सांगाता दोगांय विजीट विजर बॉम्बे गेल्ल्या कॅथे पॅसिफिक बॉम्बे खंय आसा बॉम्बे जावन मी दुबय बॉम्बे गेला 1997 म्हळ्यार 2007 म्हणून ओके 1997 कोडियाल फ्लायट घातले त्या फ्लायटर आमी वताना आमकां दोगांय काम ना आमी विजिटर आसा पूण आमकां कंत कोंकणीची दुबय वचून काले म्हणी कोंकणी करचें म्हणून ओ एक मनीस आपले तो काम कालें करची ते उलोवचें न्ही आमी वचून कोंकणी कालें करया म्हणून पयलें सांगे पयलीं काम मेळोवन दी पूण 3-4 म्हयने लागले काम मेळोवंक काम मेळिल्ल्या इमिडिएट मेळ्ळें गे दोगांक दुसरे न्ही पूण सांगाता मेळ्ळें ऑलमोस्ट ताका पयलें मेळ्ळें पयलें मेळिल्लें म्हळ्यार तो बऱ्या कामार तुका बरें आसलो तुका जाल्यार काम नासलें कायला गेल्लो तो वो गे पळय कामाक गेल्लो वो म्हळ्यार पयलें सावदी आहलो मागीर काजर जावन ताज्या उपरांत दुबयला आमी काजर जावन गेल्लो ओके थंयसर काले म्हणटात आमकां सादारण मट्टाक दोगांक एक काम मेळ्ळें म्हणटाना नेक्स्ट आतां कोंकणीक कालें करया म्हणून बट ही इज तो फस्ट ताजें लिडरशीप ताजें चिंताप आनी ताज्या हाचे प्रकार आमी सांगाता मेळ्ळे हांव 1999 सांगाता शेजान रेस्टॉरंटान मेळ्ळ्या उलयल्या ताज्या उपरांत उरल्यांची वळख आनी पुरो तें जालें पूण आज दायजी वर्ल्ड आसा जाल्यार ताका कारण प्रेरण दायजी दुबय आनी ते सुरू केल्लें daiji-dubai.com वय daiji-dubai.com सुरू केल्लें 2001 म्हाका दिसता आमचे फर्स्ट एनिवर्सरी सेकंड एनिवर्सरी एक वर्स जावन सेकंड एनिवर्सरींत ते एक सादा एक हॉबी म्हणून कालिंगी करूंक वचून कालिंगी जाल्लें तें ओके एप्रील फूल करूंक वचून कालिंगी जाल्ली गजाल ती सो ते थंय नावन सुरवात जाल्ली ताका daiji-dubai.com म्हणून नांव दिलें कित्याक म्हळ्यार ताचे फावंडर हांव पूण दायजी दुबयचो वन ऑफ द फावंडर मेंबर्स वो मेन मनीस त्या वेबसायट चड जायना सुरू जाल्या तें जाल्यार तें हें कालें डायल अप कुंय 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 आवाज येवन येताले ओके थंय कालें जालें की म्हळ्यार म्हाका ते ग्रो जावन येताना विदीन 1 year मस्तू जाणांनी सजेशन केलें दायजी दुबय म्हणून नांव दिल्यार खाली दुबयक मात्र रेस्ट्रिक्शन जाता फ्युचर एक विजन आतां तें दुबयक काडून दुसरें नांव वर्ल्ड दिया म्हणून
आणि तांतू कोणाचे आलोचन ते तुझेच नाही किते खंयची दायजी वर्ल्ड करचे ना म्हजी आलोचन न्ही म्हाका सजेशन आमकां सुरू ते दायजी दुबय म्हणून होय होय दायजी वर्ल्ड तेणे आडकडले आता तशें जाता आतां कितें जाता की म्हळ्यार आतां पळय दायजी दुबयचे प्रोग्राम न्ही म्हाका थोड्यांचे फोन तुझ्या दायजी वर्ल्डाची 25 वर्सां जावंक आसा तर तुवें म्हाका प्रोग्राम म्हाका पोवनाय म्हणून ओके मस्त फोन येतात तुवें म्हाका प्रोग्राम म्हाका पोवनाय म्हणून म्हळ्यार तांणी आमचे सांगत आसले बाबा दायजी दुबयचे कार्यक्रम कोंकणी कार्यक्रम ताका एक ऑफिशियली आपयचे जाल्यार ह्या मनशान आपयचे मागीर हांवें जर तर आपोवचे जाल्यार तें कन्फ्यूज जाता देखून हे कोंकणी कार्यक्रम एक्सक्लुझिवली कोंकणी खातीर कोंकणीक सोबाय आनी दायजी वर्ल्ड हांव ताचो एक काले म्हणटा थंय जावन प्रेयरान जोडून थंय जावन हांचे बरा मार्गदर्शन जोडून आतां 24 इयर्स जावन 25th इयराक आमी पांय तेंकतना नेक्स्ट इयर ताजें व्हडलें सेलिब्रेशन आसतलें बट 2026 जानेवारीच्या 14 तारखेर 25 वर्सां जातात आनी तें दायजी वर्ल्ड तें सेलिब्रेशन आसा ते सांगता ते एका भाशेक एका जातीक एका खातीक रिस्ट्रिक्टेड जावना ते सगळ्यांक सांगता मेळचें पूण हांगासर दायजी दुबय एक संस्था जावन म्हळ्यार कोंकणी बरोवप्याचो एकतार जावन हे कार्यक्रम आसा ते एक क्लारिफिकेशन सबार जाणांक कन्फ्यूज जालें जाल्यार आनी ते प्रोग्राम 25th आमचे दायजी दुबयचें क्लोजिंग सेरेमनी म्हणून आमी सांगयत आमी त्या हाच्या मारिफात 25 दायजी दुबयचे क्लोजिंग दायजी दुबय नाही परवाचे आय मीन परवा सोनवाराचे प्रोग्राम म्हणजे ताजे उपरांत आनी एक प्रोग्राम करना मागीर तूं फाल्यां सांगूंक काय 2 प्रोग्रामां केली आतां ताकोडेन येवन आनी एक कर म्हळ्यार आमकां जावंचें ना तें पुरा न्ही देखून सांगलें हांवें तें तशें त्या प्रोग्रामांत मागीर कितें म्हणटात म्युजीक आसा मागीर स्किट आसात आमचे मेमोरी पंगडाचे कोंकणी कॉमेडी शो आसतलो आनी स्टानी बेळासो खिमू म्हणलो एक बूक थंयसर उक्तावण जाता मागीर मस्त कोंकणी बरोवप्यांक कोंकणी मोगाच्यांक आमकां मेळयत मस्त जाणांक आपयला कोणाक पुरा कोंकणींत सेवा करना आसात कोणाक पुरा हें आसा तांकां पुरा प्रायवेट पूण ओपन इन्विटेशन आसा ओपन इन्विटेशन कोणाक रिस्ट्रिक्शन ना पास ना पयले येवन पयली बसका अमानत करा उपरांत लास्टाक येवन म्हाका तुवें आपयल्लें म्हणून मुखार बसय म्हळ्यार ती आमकां कांय करूं जावचें ना देखून फ्री शो जाल्ल्यान आमकां कोणाकी अमानत करूं जावचें ना वेळार आयल्यार वेळार कार्यक्रम सुरू जाता वेळार आमी तें हर एक फावटी दायजी दुबयचे जावं दी दायजी वर्ल्डाचे जावं दी प्रोग्रामां मस्त बरीं जाल्यात संगीत बरी जाल्यात आनी आमचे टीम बरें आसा आज दायजी दुबय और daijworld.com मात्र न्ही ताचे सांगता दायजी टीव्ही ऑडिओ व्हिडिओ ते मागीर थंय जावन पुरा विंग्स फुटल्यात दायजी रंगमंदिर एक प्रमुख साधन आनी हेमाचार्याचें एक व्हडलें तंतू कॉन्ट्रिब्युशन आसा वय आनी इन जनरल कालेंगी म्हळ्यार आतां आमचे मस्त यंगस्टर्स आसात म्हळ्यार फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन म्हणल्या बरी आतां मस्त यंगस्टर्स आसात बट गुत्तू ना मुखल्या दिसांनी खंयसर वता पूण यंग जनरेशन केदे व्हड आसा वळटे आतां तुमच्या फाटल्यान एक काले म्हणलें खेदाळे म्हणी भोगता की तुमकां हे सवाल सगळ्या संस्थांक सक्कड विचारतात ता देखून विचार नजो जाल्यार आमी विचारता ते सवाल कित्याक म्हळ्यार म्हाका ते सवाल विचारूंक ना पूण कोण तरी विचारता न्ही घरा बसलो त्या देखून विचारचें तुमच्या नंतर उपरांत कोण म्हणले गजाल कशें मुखारसून वचत न्ही ताजे खातीरच डायनान कालें केल्लें की म्हळ्यार पयले 1-2 संदर्भार तो संचालक जाल्लो ताजे उपरांत नेक्स्ट यंगस्टर्स जाल्ले आमचे रॉबर्ट उद्यावर मागीर नानू मारोळू दिनेश कोरया स्टानिया गेरा न्ही तुज्या की ओडतो प्राय यंगस्टर्स म्हाका इल्ली खुशी जाली एक्चुअली यंगस्टर म्हणटा ती खुशी सगळी वेळ रावून म्हळ्यार हांव देगेर आलो तशें यंगस्टर्सांक खंयच्या लेवलार वळटे तो यंग म्हणून क्लेम करचे सोडूंक तयारच राहा ते एक यंगस्टर्सांक ऑपॉर्च्युनिटी दिवन तांची आयडिया घालून आमी हें केलां पूण आज काल कालें जालां की म्हळ्यार हातान बरोवचें उणें जालां ऑनलायनार बरोवचें चड जालां सगळें फास्ट जालां बट तातूंत कितली क्रिएटिविटी म्हाका गुत्तू ना आमचें वाचचें मस्त उणें जालां कोंकणी जावं दी कालें जावं दी वाचचें उणें जालां तें मुखल्या दिसांनी कशें जिवंत दवरचें म्हळ्यार आमकां एक चॅलेंज येता पूण एक सॅटिस्फॅक्शन एक 25 वर्सां कालें लिडरशिपार जाली म्हणून वय तें एक पूण तशें पळोवंक गेल्यार कला मंदिर कशें सुरू केलां आतां अस्तित्व आसा
कितले की नाटक शे आतां मस्तून परतून उठोवना ते उठला मी नाटकांत ते एक मनोरंजनान उरी येत पूण हातूंत आमचे चड साहित्यीक वावर सगळ्यांनी उणो एक विशय कितें म्हळ्यार आमी आतां सुरवात जाताना दायजी दुबय आमी 25 वर्सां अशें पावता म्हळ्यार आमी चिंतूंक उरनासले देखून आतां चिंतची गरज ना ताजेतले वाडटले म्हण चिंता एक विशय आनी दुसरो विशय ह्या संस्थ्याक इतले वयर पावोंक जायत्या संद्यांची मिनत आनी वावंट आसा पूण सगळ्यांचे चड मिनत आनी वावंट डायनांची आसा आनी हर एक फावट हांवें पळयलां कोण एक खान दिता आनी तो कंटिन्यू सांबाळटा ताच्या तांकीचेर वचून ऑर्गनायजेशनां वाडटात आनी आमच्या ह्या सगळ्या ग्रुपांत दायजी दुबयन मात म्हणून हांव कोंकणाच्या समग्र रितीन वेल एक्सेप्टेड एकलो मनीस आसा थोडे आसात तांतल्या पैकी डायन एकलो डायनाक कोणी वायर येनात आनी डायन कोणेंय ताका दूख येयल्यार तें मतीन काणून भवना त्या देखून म्हाका दिसता येदळ म्हणून ह्या 25 वर्सांक वळटी म्हळ्यार आमी लिडरशीप काले म्हणून तो आमकां ताणें शिकयला आमी पुरा ताजे पाटलावदारी ताचे तावन आमी शिकयल्या लिडरशीप काले म्हणून आज 25 वर्सां सांबाळून व्हरता सगळ्यांक आज 25 वर्सां कंप्लीट जायचे जाल्यार ताजे मेजर काले कॉन्ट्रिब्युशन आसा तें डायनाचें एक प्रोग्राम दुबयंत फाटल्या 25 वर्सांनी हर एका प्रोग्रामान केल्यार आज ओपन सांगता तातूंत कांय कोणाचेय तातूंत तक्रार आसचे ना त्या प्रोग्रामाक 95% स्पॉन्सरशीप हाडच्याने उरले 5% उरले सगळ्यांनी काम करचें ताणें नाही काम म्हळ्यार सगळे सांगता मेळटात ताच्या लिडरशिपार ताणें मागीर आनी एक बरी आयडिया केल्या काले म्हळ्यार बरे कोंकणीचे उर्बे वंतो ते साहित्य ना जावंक पुरो पूण तांकां एक टिमांत काण गेला आतां एकलो संदीप म्हणून भुरगो आसा मुखामारसो मागीर गॉडविन म्हणून आसा ते भुरगे आनी चेडवां भुरग्यां थोडी मस्तू हेल्प करतात म्हळ्यार ते तांकां पडद्याच्या मुखार येवंक नाका नांव नाका कांय नाका पण ते डायना खातीर काम करतात लिडरशिपांत ती काम करतात आनी एखादो संतोष एक संस्कृती कोंकणी संस्कृती पळोवंक गेल्यार दायजी दुबयन कोडयाळांत एक नाटक कॉम्पिटिशन केलें मस्त सोबीत करून जाला हांव तुमच्या खंयच्याय वांटाचो वांटो नासलो खाली तुमचो पर्सनल लिस्ट सोडल्यार पूण हांगा कन्व्हिनरचो नांव आसलो हांवें तें आमी तें सांबाळला सोबीत करून गेला तशें म्हणटाना डायनान कोणाक पुरा या कोंकणीक येवंक मन आसा काम करूंक मन आसता तांकां सगळ्यांक बांदून काण गेला पळय तूं समाज सेवा कोंकणी सेवा म्हणटाना तो वेपार न्ही वेपारा कडेन मात तुवें एक्सप्रेशन करीत म्हाका फायदो जायचे म्हाका मुनाफो जायचे म्हणून समाज सेवेंत तुवें एक्सपेक्ट करूंक जायना कोण मनीस एक संस्थ्यांत सांदो जावं दी या मुखेली जावं दी या काम करतलो तो कांयच एक्सपेक्ट करनासतना काम करतना तो संस्था उरता तो फायदो जोडूंक पळय दोन तरांचे सांदे आसतात दोन वर्ग आसतात एक वर्ग काम करचो एक वर्ग नांव जोडचो ते पयल्या वर्गांत आमी आसाचे तातूंत तुका टेन्शन ना दुसऱ्या वर्गांत आत बळे नांव जोडचे आत बळे हे ताचे वरी प्रॉब्लम्स उरतात तांकां हुद्दे जायचे तांकां मर्यादा जाय तांकां स्टेजीर वचपाचे तांकां अवकाश दिवचे तांकां तूं पळय स्वार्थ टायप बरोवन गेलो जाल्यार ह्या खातीर वालटे नेक्स्ट डायनाने 50 वर्सां वांसाचे आनी बऱ्या भलायकेन वांसाचे दायजी दुबय काय वांदे ना सगळ्यांचे सहकार म्हळ्यार एक लिडरशिपाचे आसतात गे आमच्या संस्थेने आसा इट्स व्हेरी कांय ओपन सांगजेत पूण आमी आशिल्ले मनीस आहात पळय ते आतां मेल्वीन हेमाचार्य या सिजस्ता कडेन गांवांत आसले जाल्यार तवळो वळटी ते खंयचे सांगल्यार एक सलाह सुजाव दितात ना तुमच्या सांगता सुत्तुराच्या सगळ्या मनशांनी निरंतर बरयलां निरंतर साहित्याचें काम केलां रंगमंदिराचें काम केलां आतां वालटी हें पळय काम करता तुळवें तितलें काम करता हे पुरा मनीस एकडे खंय तावन गी दायजी दुबयच्या कोनशांतान फुटून आयिल्ले मनीस त्या देखून दायजी दुबय खाली एक संस्था जावन मात न्ही ताचे समग्र रितीचे मस्त पाकां फुटलेले संस्थे ताच्या सांगात आसा त्या देखून तुमकां उणें पण खंयचे कडेन बघता म्हणून हांव चिंतिना आनी तुका एक आमी सुरवात केल्ल्या उपरांत कोंकणीक विशेष बोल्ड मेळ्ळा म्हणून सांगता आमच्या गल्फाच्या वावरां म्हणटा दायजी दुबय खंडीत जावन एक स्थान खाण घेता आमी केल्ल्या कामाक सेवेक वावराक कोंकणीच्या दृश्टीन आनी आमी सुरवात केल्ल्या उपरांत कोंकणीचो एक प्रभाव दुसऱ्या मिडल इस्टाच्या पडलो आसा कुवेटान जावं दी
आता कितल्या मटा उरला गुंतूना म्हाका पूण तो ते पडिल्ले वाडिल्ले आसा ते एक आसा डायन म्हाका ते विसरचे म्हणून आसले आतां तुमच्या इन्फ्लुएन्साक लागून 25 वर्सांच्या पयले तुमी दुबयंत एक दुसऱ्याच परिगतेंत कोंकणीचें काम सुरवात केलें आनी थंयच्यान तुमी बांदून हाडलें मनशांक बांदून हाडलें थंयच्यान मस्तू कामां केलीं आनी तुमकां व्हड व्हड मनशांनी पयशांचो पाठिंबो दिलो आनी तुमी तुमचो टायम काडून काम केलें ताका लागून बारेनान जावं दी कुवेटान जावं दी या दुसऱ्या गांवांनी जावं दी मिडल इस्टांत कोंकणीचे दुसरे दुसरे संस्था आयले पूण तुमच्या स्ट्रेंथाक आनी तांच्या स्ट्रेंथाक कंपॅरिजन उलयना तुका कशें दिसता ती उरलेले संस्थे तितल्याच स्ट्रेंथान उरले नात ताच्या फाटलीं कारणां कितें आसतलीं अळे एक काय म्हळ्यार लिडरशीप प्रॉब्लम एक लिडर म्हूण सांगल्यार तो कितलो बरो दिसता कितली हायट आसा कितलो बरो उलयता आनी कितले ताजे कडेन एक बरी बरी उतरां आसात हे लिडरशीप न्ही लिडरशीप एक लिडरशिपांत कितले मुखेली जल्मान काणी येता ताका लिडरशीप म्हणटात तातूंत संस्था उरता तेंता आतां यंग जनरेशन ताणें म्हळें आमी आतां हांव आसा जाल्यार आतां दुसरे नवो कोणी संचालक आयलो जाल्यार आमी सांगता म्हणून काम करता हांव तशें जायना तरी म्हजें जालें म्हणून हांव पयस रावतां ताजे माथार घालतात मागीर ताणें मात काम करचें तशें जायना कुटाम म्हणल्या एका दृश्टेन तुका कळ्ळें गल्फांत बारीक कश्ट आतां एक नाटक तुमकां गल्फांत एक ऑफिस म्हणून करूंक जायना ना आतां तुजें घरच तुजें ऑफिस म्हणल्यार म्हजें घर म्हणल्यार एसेंब्ली जावचे दिसता मिटींग म्हज्या घरा जाता जाता तूं ऑफिस खरी येत तुवें भाडें दिवचें पडटा घरांत म्हळ्यार तुका म्हळ्यार तशें आसा गी प्रोविजन नासता ते म्हळ्यार ते इंडियन कम्युनिटी आसा एम्बॅसी तांच्या कडेन काल एफिलिएट केल्यार पूण ऑफिस म्हळ्यार तुका बर्डन न्ही ते म्हळ्यार रजिस्ट्रेशन करीचे ऑफिस करीचे भाडें दिवचें ते कॉस्ट इनवॉल्व जाता देखून थंयसर खंयच्याय ऑर्गनायजेशनाची व्हडलें ऑफिस आसली म्हाका गुंतूना हर एकली ताच्या घरांतल्यान ऑपरेट करतात एकय मणी सांगता बसून मिटिंगां करतात थंयची एक मजात दुसरी पूण त्या दाळाची ती मजा आसा पळय 97 98 तावन एक आनी तशें पळोवंक गेल्यार 2000 2010 म्हणसर कोंकणीचो बरो काळ सगळे मनीस वट्टूक जाले इल्ले फुटून गेल्ले मनीस वट्टूक जाले ते एक 10 वर्सां ताच्या पयले मस्त पाड आसले ताच्या उपरांत एक्चुअली पयशांचें उणेपण जावना पूण काल्या चिंतपाचें उणेपण जालें तुटाफूट चड जाली मस्तू ग्रूप जाले आतां आनीक चड जाला हय ती बेजार तुमकां बघना खंयची सोळे आमी ताच्या विशयान तुका काले करियत म्हण दिसता डायना तुका थोड्या पटी काला तो ते एका झाडाच्या पंत एक थाय पेरूंक नासता वय ताका कीड धरल्यार वयर उदक लागीं प्रेजन आवय पाळ आमचे समस्या म्हळ्यार वेगळे वेगळे टायपाचे आसात हें खालें म्हळ्यार तुका ते आत घाल्यार पुरो फाट जावन येता तें तुवें मॅनेज कर वरीचें तुका एक ते एक बॅलन्स करन ते कंप्लीट चेंज करूंक जाय कित्याक आमची मेंटेलिटी तशी आहा तर आमकां आतां आमी दायज दुबे जावन आमी हर एक संस्थे उठे मात रावता आनी आमकां हर एक संस्थो रेस्पेक्ट पळयता आनी दुसऱ्या संस्थेच्या कामांत ती आमी आसता आमी सगळे टीम जावन काम करता आनी गल्फांत तुका कॉम्पिटिशन करना चडाव जावन गांवांत इल्लें पळय म्हण गल्फांत सगळे करतना तांकां साकार दितात तांचे प्रोग्राम येतात बरें आसलें बरें म्हणटात या कलेन स्टुडंट जाल्यार समजतात सांगतात बरो करतात पूण हें काल म्हण सांगल्यार तुका मर्यादस म्हणटालो बेगीन उठचें बेगीन पडचें मंगूर सदां घडचें म्हूण आमचे जाल्ल्या उपरांत 35 एसोसिएशनां आहलीं आतां तुका हाडली 3-4 मात आसात मागीरचे पुरा कांय इल्लेशें अप्रूव कांय केल्यार केलें 2 वर्सां पटी जाल्यार आमी जायती गजाली आहात कोरोना वेळार पुरो सगळें बंद पडलें आनी थंय सरकाराचे रुल्स रेग्युलेशन चेंज जाले एसोसिएशनान टार्गेट करून सुरू केलें तांणी थंय आतां इल्लेशे फ्लेक्सिबिलिटी सोडल्या आतां तितकेशे प्रोग्राम परतून आमकां पळोवंक आयकूंक मेळटात थोड्या एसोसिएशनाची ते कोंकणी दृश्टीन बरी गजाल म्हण सांगितली वळटी कोडयाळांतल्या इतली ऑर्गनायजेशन आसा संस्थे आसात तांचे एक एक द्वीपां जावन आयलँड जावन आसात तुका त्या विशयान कितें सांगूंक जाय न्ही म्हळ्यार as long as आतां कामां कोंकणीची जाताना आसा पळय आमकां कांय हें करूंक जायना आतां पळय दुसऱ्या संस्थांत कोंकणीचो वावर हांगासर कितलो जाता माणसोबाण मागीर एलोशियस कॉलेजींत कोंकणी मिलाग्रिसांत कोंकणी कितले बरे कामां जातात डॉन बॉस्को आमचे कोंकणी नाटक सभांत निरंतर कोंकणी बरी कार्यक्रमां चलूनच आसात मागीर तशें जावन इंडिव्हिज्युअल थोडे हें करना आसात आतां मेल्विन रॉड्रिगसाचे कविता क्षेत्रांत व्हडली क्रशीत जाल्या आनी यंगस्टर्सांक ताणें काले म्हणटात आपले
ताका आमी केदाळे मेल्विन रॉड्रिगेसा सांगचे कवींक रोस्सो कवी म्हणून आनी तो ती एक संस्थो एक संस्थो इन्स्टिट्यूशन सो तशें थंय कामां जातात आनी इवन विश्व कोंकणी केंद्रांत थंयसरी कोंकणींच पळय संदेशांत जातात तशें थंय तांची काले म्हणटात कार्यक्रमां जातात पूण हांगासर थंयसर कांय ताका आनी हाका हे सवाल हांवें तुका इन पर्टिक्युलर विचारूंक एक कारण आसलें कित्याक म्हळ्यार सगळ्यांच्या मतींत आज कोंकणी म्हळ्यार वांटून गेल्या ल्हान ल्हान आयलँड जाल्यात सगळे लोक सांगतानात म्हणले एक सदांचे रडणे हांवें आयकलें बरें तुमी आयकलां त्या देखून म्हाका एक सवाल विचारूंक आसलें आज तुवें सांगतना अशेंय दिसता इतले बरे संस्था आसात इतलीं कामां जातात तशें म्हणटाना पाड आसल्याचें की चड बरें आसा म्हणली गजाल लोकांक पावूंक जाय आसली पांबुरांत विन्सेंट आळवा आनी परिचय प्रकाश नोरोना अस्तित्व ते काले मागीर प्लस हे ड्रामा उद्यावरांत एलोशियस कॉलेजीन क्रिस्टीचे ड्रामा पदवांत कितले आतां पदवाना आतां ना म्हळ्यार क्रिस्टीशन आयला न्हू सेंट एलोशियस उद्यावरांत निरंतर उद्यावर तांचेय सदां काम जाता एलोशियसांत हर एक पुढचे हांव त्या कॅम्पसार रिकताना खंय म्हाका कोंकणी कार्यक्रम तितली प्रोग्रामां जातात कोणाक गोतना आनी सगळ्यांनी बरें केलां फादर प्रवीण आयल्या उपरांत टू गुड ताका कोंकणीचो मोग आमच्या किसाडा म्हणल्यार बरी म्हाका दिसता तितली बरी प्रोग्राम आमी सडा वचून हांवें म्हणजे केदोडलो साहित्य जावन दी कलाकार जावन दी या कवी जावन दी कोणी जावन दी एक बरो मनीस जावची बारी गरज आनी तुका तें एक बारीक गरजेचें आनी एक कालें म्हण सांगल्यार आमी बरोवपी आनी सडवत जें कितें हांव उलयतां बरयतां आनी करतां ताका एक ताळ जायचे हांवें उलोवचें एक बरोवचें एक करचें तिसऱ्यांत थंय तुका लोक तुका एक्सेप्ट करना त्या खातीर आमी पळय एक चिंता बदलून पळय एक हांवें बरयलें मात्र साहित्य हांवें बरयलें समा हांवूंत करेक्ट तें चिंता पळय केदाळा मनशार आमच्या लागीं आसता गे तेदाळा मनशार आमकां ग्रोथ मागीर एक पिडा कित्याक म्हळ्यार हांगासर कोण समा आनी कोण रॉंग म्हणलें न्ही तूं समा ओके बट तुमचो समा न्ही आनी एक आतां हर एक कॉयनाक एका नाण्याक दोन मुखां आसात बरेंय आसा वायटय आसा आनी सती आसा फटी आसा पुरो आसा बट एटलिस्ट तें एक कालें तें EGO इगो थंय जावन आमी भायर आयले जाल्यार आमी सगळ्यांत ते सक्सेस जाता तीन कुशी आसता त्या एक म्हजी कूस एक तुजी कूस मागीर एक ट्रुथ हय पूण काल जाल्यार कोंकणीच्या मट्टाक काम करतना सगळ्यांक सांगता वरचे 5 बोटां 5 प्रमाणे आसतात मूठ धरल्यार सांगता म्हणल्यार तशें थोड्या संदर्भांनी एक सांगात दिलो जाल्यार पळय बरें कोंकणीच्या दृश्टीन बरें जातालें म्हणून आलोचना तशें पळोवंक गेल्यार आतां परतून कोंकणीची मस्त कामां जातात म्हूण जातात कोंकणीची कामां जातात आनी हांगासर हांव एक दाईजी दुबायकी आमकां एक सवालत टायटस आमकां सगळ्यांक एक सवाल कित्याक म्हळ्यार आमी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणल्यार एका संदिग्ध म्हळ्यार एक एडवान्स्ड संदिग्ध न्ही आमी एका एडवान्स्ड स्टेजीर आसा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आमकां कोंकणीक आमी कशें यूज करयत एज अ कन्ज्युमर आमी कशें यूज करयत एज हे आमी कशें प्रोड्यूस करयत त्या विशयान चिंतची गरज आसा आमकां यंगस्टर्स जायचे आमकां सॉफ्टवेअर इंजिनियर्स जायचे आमकां AI इंजिनियर्स जायचे हें म्हजें मुखलें चिंताप मुखलें विजन म्हाका दिसता त्या विशयांत आतां चिंतूंक आतांच आमी चिंतचे म्हाका दिसता आतां येद्दोळ मनशार आमी कालें करनासा पळय तें तांतू आमकां तें ट्रेडिशनल हातूंत आसा आनी मुखल्या दिसांनी ह्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हाचो यूज करून कोंकणी साहित्य कशें गिरेस्त करचें त्या विशयान चिंतची गरज आसा नातल्यार आमी थंयच उरता पूण कशें म्हणून म्हणटाय वळटी तूं वॉट इज देर इन युअर मायंड चिंताप न्ही आमी हाळे एक डाटा कलेक्शन आमचे कडेन एक्युरेट डाटा कोणा कडेन आसा ना कोंकणी मलगड येता अजून पर्यंत आमकां थोडे बूक थोडे बरोवन दवरले ते हें पुरो एक्युरेट डाटा ना फाल्यां सकाळीं आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सांत आमी चाफ्रा दे कोस्ता कोण या गब्बू उर्वा कोण म्हणून बरयतना ताज्या विशयांत फुल्ल ते डिटेल आज आमकां येचे आज आमकां वॉल्टर नंदलिके कोण म्हणून आर्टिफिशियलान घाल्यार येता कित्याक म्हळ्यार तुज्या विशयान तितलें फीड जालां थंय वय तांच्या विशयान तें परत तें फीड करची गरज आसा तें फीड करनातल्यार मुखल्या जनरेशनाक
आमी तांकां अशेंत सांगाजे काले म्हळ्यार बोर्डांत बरोवन जोसा आल्वारीस ओ असो असो आसलो म्हणून इवन आमचो वल्ली कोटरासी त्या दृश्य वस्तू कामां करतात ऑनलायन पुरा स्टोरी पुरा कंपेल कर घाल पळय मुखार कोणाय की आयकयत पळयत तांकां पुरा बारीक करची जाल्यार उरना कसलें डॉक्युमेंटेशन न्ही मागीर आमची कोंकणी भास तांतू यूज करन कन्नडा आतां लिपी आसा आनी देवनागरी लिपी तांतू आसा ती यूज करन आमकां कशें इम्प्रूव करियत आमचें साहित्य कशें इम्प्रूव करियत म्हळ्यार एक सादारण मट्टाक स्टेज एंटर जाताना हें करचें आसा पळय तांतू आज काल तुका डॉक्टरेट जायची जाल्यार आनी मुखार गायड्साची गरज ना हातूंत करियत पूण ताका मर्याद उरता गे मर्यादेची गजाल न्ही हांगा म्हळ्यार मर्यादेची गजाल पळयल्यार आमी थंय उरता न्ही आयले चॅलेंजीस ह्या दिसांनी तशें पळयता आसा हांव थोड्या वॉट्सॅप ग्रुपांनी आनी काले म्हळ्यार खंयचे एक कोणी मेल्ले तशें ताचे कविता रप्पा करता घालता ती पुरा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सांत येता अशें जाल्ल्यान मनीस इरेलेवंट जावचो ना साहित्याच्या मट्टाक न्ही आतां ऑलरेडी काले म्हणटात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स AI आयला मुखार आनी त्यात मट्टार RI येवंक बरो रियल इंटेलिजन्स चेंज जावन होय न्ही आतां हो एक डिफरंट सब्जेक्ट आमी कैंगी हाच्या विशयांत उलयताना ह्या सब्जेक्टाक आयला हाच्या विशयान मुखार आमी डिस्कस करियत आनी करियत पूण फाटीं आमी दायजी दुबयच्या कार्यक्रमाच्या येवचें जाल्यार भोवशा एक गल्फांत 25 वर्सां संपयले कोंगणेसो अपुट्ट कोंगणेसो संस्था जावन 25 वर्सां संपयल्ली एक दादोसकाई आमकां विशेश जावन हर एकल्या मेंबर्सांकी हातू आसा बेजाराय म्हळ्यार आज आमची सुरवात जाताना आमच्या सांगात आसले 12 जाण आज नांत म्हणली एक बेजाराय आसा तातूंत CGS ताकोडे आमचो भारी व्हडलो MP रोड्रिगस पोरुतू देवादीन लिनस कद्रीन आमकां मस्त वाटेन हेल्प केल्ले बेनी टीचर बेनी टीचर आसली तुमचे सो ते घरा आमी मिटिंगा केल्या जमत्यो केल्या मागीर इवन गल्फांत आसले थोडे आसा फॉर एक्झाम्पल लॅन्सी पिंटो नायक तो एक दायजी दुबई अवॉर्ड विनर तो येना शॉन बोंदेल बरो रायटर तो येना आमकां सपोर्ट केल्ले मस्त जाण जॉन इमिस्कीत सुरतकाल एक ग्रेट आमकां इन्स्पिरेशन जावन आसलो ते ना अशें बरो म्हणटाना आसा पळय ती सुमार जाण तांतले अकालीक जाले बट ते जाला पूण आमच्या काले म्हणटात मालगडे आनी तरण्या दोगांचे त्या एका काले म्हणटात ताळमेळ म्हणटात ह्या तांच्या मार्गदर्शनांत आनी आमचो म्हणून मेळोन एक 25 वर्सां संपयल्ले एक विशेष तुम्ही चड काम केलां म्हळ्यार साहित्याचें आनी रंगमंदिराचें सगळ्याचे चड साहित्याचे तुम्ही कितले बूक छापल्यात डायन आमी 10 बूक ऑलरेडी छापून जाल्यात आतां 11 बेळासो की बुक्स छापच्या प्रास आमी जायते बरोवपी आमकां वर्सां आमकां एक 4-5 येतात घेवन लेखता ओके करते आसा जायते पण ते बरोवपी सांगनात आमी हेल्प केला म्हणून पूण जायते तुमी सांगनात जाल्यार आमी म्हणटा ह्या संदर्भार कोणी बरोवप्यांक जर तर खंडीत कश्ट आसा जाल्यार आमी प्रोजेक्ट जाल्यार डेफिनेटली आमी साकार दिता आमी नुस्ताना दिला ते आमी खंय सांगूंक वचना आनी एक म्हळ्यार फाटल्या दिसांनी पिडेची गजाल येताना दायजी वडलाक लागून 12 जाणांक कुमक जाल्या मुस्ताना जाल्या आमच्या बरोवप्यांक मुस्ताना जाल्या दुसऱ्या खंयच्याय वाटेन कुमक ना वालटी पिडेक सोडल्यार दायजी वर्ल्डांत न्ही दायजी वर्ल्डांत आमी दुसऱ्या गजाली केल्या बट आतां आमी ती कंटिन्यू खाली आतां पिडेक आनी जांकां कोणी गत ना पळय तांकां मात्र हेल्प करता ना जाल्यार दुसरे सोर्स आसात दुसरे एसोसिएशन्स ट्रस्टांनी पण आसात देखून तांकां हें करता बट आमी हर एका की काली कोंकणी मनशांक म्हणून न्ही सगळ्यांकी आमी हें केलां काले सांगाता काण गेला आनी दायजी दुबय मुखांतर जायत्या ओके आतां हांव चिंता आमी आखेर करच्या पावंड्याक पावल्या मुखल्या 25 वर्सांक कितें प्लॅन आसा डायन आमी मागीर सांगता आतां फस्ट तुमी सगळ्यांनी पोरवांचे 25 वर्सांचो संभ्रम पळोवचो ओके ताजे उपरांत आमी उपरांतली सुरवात स्टार्ट हांव काले सांगता की म्हळ्यार मुखल्या 25 वर्सांनी कितें काले म्हणून जाल्यार आनीक हप्त्यांत स्टानी बेळा प्रवीण तवरो आनी विन्सी आंजेलो रांका बुरान बसया आनी तूं उलय हांगा बसोन ना हे हांव ते एक सवाल म्हळ्यार मुखार तांच्या हातांत आसा हांव आतां म्हजे सवाल लोकांच्या तर्फेन आसा तशें हांवें ते विचारचें सवाल हांव चिंता एक बरें इकॉनॉमी सुमारश्यो गजाली उलयल्या थोडे फावटी आमी मार्जिनाच्या भायर गेल्या परतून भितर आयल्या अशें कोंकणींत आसल्या ताच्याच भोंवतणी घुवल्या त्या देखून ह्या रियली व्हड मनशांची एक सोबीत करणे एक गजाल आनी इतलो
वेळ करसूंक बारी खुशी जाली तुमी आमच्या सांगात आसल्यात आनी आयकल्या म्हूण चिंता आनी टीव्हीर युट्यूबार आसतलें हें कार्य येदोळ म्हणून आमकां सांगा दिल्या तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं तुमकांय देव बरें देव बरें थँक्यू देव बरें काल आज आणि फाल्यां